ऑफ कॉमर्स हाचे विद्यार्थी कळ्ळें. आनी हांगा काल एक्सिडंट जालेलो गाडयेचो. तर आमी सकाळीं येवन पळयलें आनी मागीर खूब वायट दिसलेलें कित्याक तिका खूब दुखापत जालेलें आनी तें पळोवन अशें जालें आमच्यान. तर मागीर हांवें खूब जाणांक कॉल केलो जे एनिमल रेस्क्यूअर्स आसता पळय तांकां. ऑनलायन गेले ते हे सोदले आमी नंबर सोदले. म्हाका ते मेळूंक ना. तांचेर बरयल्लें 24/7 पूण ते एवेलेबल नाशिल्ले. आमी हांगासर 8:30 पावलेली स्कुलान कॉलेजीन सॉरी. जाल्यार आमकां तेंच्यांनी फोन ती बेगीन बेगान उखलिना जाली कळ्ळें. जाल्यार हांव कितें म्हणटा म्हाका इतलें दिसता की 24/7 दिता पळय तुमी ऑनलायन रेगुलर ऑनलायन आसपा जाय तितलेंच म्हजें म्हणणें आनीक कांय ना. आनी आमी तांकां सेफफुली तेज्या हॉस्पिटलान पावयले आनी सर्वीस बरी दिली. आनी आमच्या वांगडा खूब जाणां आसली आमची F5ची प्लस SYची आनी TYची आमी दोगां. असं का गोशाळेन गेला शिकेरी गोशाळा तेणें खूब हेल्प केलो आनी ताका सक्सेसफुली आमी पावयले. माझं नाव प्रकाश तिवारी आणि आज असे घडले की सकाळी गाडी रात्री कोणत्या अडीचांक गाडी मारून गेलो. मागीर जाटेगावच्या भुरग्यांनी ते सकाळी 8:30 पळयलें म्हाज्या चेडवाक पावपाक गेल्लो आनी हांवें पळयलें. मागीर जाटेगावचे SY TYचे चेडवां जे आहा ते सगळ्यांनी खूब म्हणजे खूब हेल्प केलें गाईड लागून त्या. मागीर शिकेरी तेंच्यानी ऑनलायन कॉल केलो शिकेरी गोशाळेन. मागीर गोशाळेचे तेंच्यांनी येवन रेस्क्यू केलें आनी आमी ताका आतां सेफफुली वासराक गाडयेन घालून शिकेरी गोशाळेन धाडला. आनी हांव आभार मानता की जाटेकॉलेजचे जे चेडवांनी तेंच्यांनी हेल्प केली पळय तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हाका दिसता आनीकूय एक एक्सिडंट जालो दिसता न्हू. आनीकूय जालो दिसता. आनी सांखळी सांखळी विटी जालो विटी. तेंच्यात ते पयलीं रेस्क्यू करपाक गेल्ले ते म्हणून आमकां मातसो लेट जालो. मागीर तेंच्यांनी येवन सारको रेस्क्यू करून शिकेरी गोशाळेन हे केले आतां शिफ्ट केले ती गायच्या वासराक.